यहाँ बनबाग में ही रहता हूँ। हमारा एक कचड़े का इधर डैम लगाता है जो बनबाग का और फोंडा म्यूनसिपाल्टी का बॉर्डर है, जिसमें बहुत सारे लोग कचड़ा डालते हैं, जिससे कुत्ता लोग भी आता है, खाता है और रास्ते में चलने वाले लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम होता है, जिसके लिए एक साल में इधर 2 एक्सीडेंट भी हो गया है, 2 लोग मरा भी है। तो इसमें म्यूनसिपाल्टी को भी प्लस थोड़ा पंचायत को और लोगों को भी समझना होगा, जिससे कि ये एक्सीडेंट ना हो। बोंडबाग गांवात म्युन्सिपाल्टी आनी बोंडबाग पंचायतीची बाउंड्री, बेतोडा पंचायतीची बाउंड्री आहा पळय न्हू, तर मदीं ते कचरो रस्त्यार उडयता लोक। पूण तेजे म्युन्सिपाल्टीन कितें तरी उपाय काडपाक जाय, कारण थंय कचरो उडयचो न्हू असो ग्रामस्थांनी कोणीय उडयचो न्हू। कारण थंय कचरो उडयले नंतर एक तर गवेरेडे आसा आनी कुत्रे जमतात आनी बाकी जनावरां। पूण ते बाकी जनावरां येता पूण कितें जाता मागीर लोकांक त्रास जाता। पाजक आनी हे गेल्ले 8 म्हयने भितर पयलू आमचे पंचायत एरियेची एक बायलेक गव्हर्नमेंटांनी हल्लो करून ती एक मरण पावल्ली आसा। आनी दुसरी म्युन्सिपाल्टीची एरियेची ताजे सकयल आसा म्युन्सिपाल्टी एरिया, ताजे सकयल एक ल्हान भुरग्याक कुत्र्यान हल्लो करून त्या भुरग्याचो बळी गेल्लो आसा। कारण हेची दखल घेवन म्युन्सिपाल्टीन ताका थंय एक CCTV कॅमेरा बसोवपाचो आनी ताजी एक सेक्युरिटी दवरपाचो थंय, आनी थंय कितें तरी उपाय काडपाक जाय। कारण ना जाल्यार हें अशेंच घडत जातलें, कोणाचो बळी वसत हो हिशोब ना। म्हणून हांव सरकारा कडेन सुद्दां रिक्वेस्ट करता, म्युन्सिपाल्टीची मिनिस्टरा कडेन सुद्दां इतले गोंया पर ताका थंय कितें तरी उपाय करपाक लाया म्युन्सिपाल्टीक।